आणि असे अजिबात चिंतू नाका की शब्दोजी प्रतिष्ठानान हो मेळावो आयोजीत केला म्हणजे आमीच कितें करूंक जाय. तुम्ही तुमचो पंगड अशी रावा. तुमकां जर कितें आनी हय सामकें सामकी फ्रेंड तुमी. प्रदीप हांव आनी खेळटा इतले पुरो आमी रोहिणी मार्किंग करता. पिशवेचो पळय सारकी कळटली. आमी रोहिणी नांवार करता रे तुका दाखयता सर आमच्या नांवार कर बेश्टी तुका दाखयना तुका 2 कळे दिता मागीर. रोहिणी आमकां बरो येयलो सारके पावलां घालूंक मेळना. तुका कशीच पडपाक दिवची ना. बाकीचे कडे खूप कडे तुम्ही पळयता आसतले बेळवायचे देऊळ पण तितून असले म्हटल्यार गजराज हे नसताले त्यांचे देऊळ ते मूर्तीचे हे असे नसताले हांगा येतात लोक लोक येतात हांगा ते जांबोलीचे मोगाचे पत्रिका बीन कितें व्हडले कितें कार्य बॉबी जॉब कसली कामां दिताली आमकां. आपल्या पांया पडटलें तेन्ना तूं कितें तरी एक दीस खंयचो तर थाराय ते दीस आपूण हांगा येता फकत हाचे खातीर. पूण मदीं आनीक अशें कितें तें मागीर कितें सांगता घरचे कांय खबर ना. पुणय तेंगेलें हें लक्ष्मी नारायण तें देवस्थान आनी ते ताच्या कोणाच्या घरांतल्याच्या भायर आसा. तो मनीस मेलो म्हटलो आतां जालो भार आनी येवचो ना कोणाचें. तो मात ताजेर थंय तो सगळोच हें जाता. निमाणें ताणें घरा कडेन सांगलें मातशें पळय म्हूण कितें जालें तें आपल्या भाशेन जाता. प्रसाद घेतल्यार तो भार ताजेर आयलो. नॉर्मल एक्टिविटीज हय हय तशेंशें कितें तरी पॅरा हय समथींग लायक दॅट. बरयलां आजार आमचे घरी जालो न्ही 2 फावटी पडपाचे शेवटोन हे बडयेक लागून चालवात. अर्द सोरो आनी अर्दी मस्ती कोणाकूय हांव जाल्यार अशें आजो की गडे आसूं भार आसूं जो मातसो तकलेंत वीक आसा न्ही ताजे फुडें फायदो घेता. लोक ताका पांयां पडूंक लागता आनी ताजो मागीर तो फायदो घेता. वॅलन्सी तू गो कोण वॅलन्सी ओके. ओके आणि तू ही भोंवणी तुका कशी दिसली? ओके हा. ओके आसा हय सैमाचे बरे बरे नीव आमकां शिकपाक मेळटा आयकपाक मेळटा खबऱ्यो. हा एकदम बरें दिसलें. खूब दिसांनी अशी भोंवणी जाली. हा आनी भुरगे आसतना बी केन्ना आमी भोंवताले हय पूण बरीच वर्सां अशें केन्ना भोंवूंक ना. हा फुडल्या वर्सा येतलो न्ही तूं आमच्या भोंवणेक हय हय येवपाचो न्ही. हे पळय ही वाट हय चला. हे पळय हे न्ही हांगासरल्यान गेल्ले न्ही अशें कळ्ळें हय. आणि खरेंच सुंदर सैमाचें दर्शन जालें म्हणून ही भोंवडी सारकी यादीन उरपा सारकी जाली कशी दिसता. देव बरें करूं. खूप आवडली म्हाका आणि त्यांनी ते 2 देवींचे आमकां केळबाय आणि दुसरी आठवड्यात देव ते नवीनच आमकां हे ह्या गांवांतले देवांचे दर्शन जाल्लें आसा. आमकां खूब
बरें दिसलें हय आनी हे भोंवडेचे आमकां खरोखरच खूब फायदो जातलो आणि ह्या गांवा बद्दलूय आमकां खूब म्हायती जाल्ली आसा ह्या भोंवडेच्या बरें दिसलें त्या बद्दल गांवा बद्दलूय आमकां म्हायती मेळ्ळी थँक्यू बरें. तशेंच फुडल्याय भोंवडेक आमी आसतले कोणेच मुंबयकारांक वायट मानून घेवंक गेली फक्त गोंयांत जे पिक्चर दिसता आमकां मुंबय गेल्याच्या खातीर वर्णन केला दर वर्सा मायबुलेच्या ओडीन सुटयेन गोंयांत येवपी सगळ्या मुंबयकारांची माफी मागून मुंबयकारा त्या लेखाक सुरवात करता ना आमी तुज्या कोणाचेर उपाय शकना तशें तरेचे मायंड हें आसत जाल्यारूच आमी येवपाक शकतात इतल्या मेरेन तो ताजे कडेन उलयला आनी मागीर लोकांक कितें येताले ते मदीं मदीं सांगता पळय पयलीं ते गणपती ते जालें ताजे नंतर ते अशोकवनान ती बसल्या थोड्या वेळान ते चालू आसतना हनुमानान टोन्न करून उडी मारली हनुमानान उडी मारतकच झाडा वेल्यान उडी मारता अशें ते पयलीं सांगलें भाव झाड खंय आसा तें दाखय आपणाक खंय आसा झाड खंयच दिसना आनी तो म्हणपाक नाचत म्हाका झाड खंय सांग हनुमान खंयच्यान आयलो पळोवपाकूच दिना नाटक 30 जाण भाव आसा तितून एक कोंबी आसता कळ्ळें 2 जाण घरा म्हणजे 4 जाण ते 2 जाण हांगा आसा एक कोंबी आसा आनी वाघ आसा पयलो तुका कितें जाय बी तशें सगळें सांगलें आनी वो लागलो रडपाक खंय म्हणतो स्वता ताका सांगलेलें रडपाक लागलो पूण बापून तो पप्पी आसता न्ही बापाय कोणी येयले बापान हेंग मारली तर इतले वर्सां खंयच ना चल या म्हणून तेंय आयकना ते बसून पिक्चर पळयलो तो सायडीन आशिल्लो तो आमच्या बाबाक वळखतालो ताणें घरा वचून बाबाक सांगून बाबाक घेवन आयलो आनी आमी पिक्चराची घराक करची आयली तशीच बाबा म्हणपाक लागलो कितें तुमी पिक्चराक गेली परती कित्याक आयली आनी आतां आमी खंयच्याय पिक्चराक गेले जाल्यार आमकां केन्नाय ते पिक्चरच याद जाता की आमी इतली ते रडले बिडले सकयल पळयल्यार आकाश सकयल आसा मागीर हांवें कंडक्टर बस सुट्टाली आनी ही फाटल्यान पाटले काडून गेले म्हणजे ती नुस्तेकार भाग्यकान कोण तरी आसतली ती ताका घेवन वचोंक सुट्टाली हांवें बस थांबयली आनी आकाश वाट पळयता हांव तर देंवतलें म्हणून दारा कडेन सकयल रावन म्हजो चलो वतलो आसलो मागीर हांवें ताका हाडलो ना मा आपूण खंय ताका घास मारतलो आसलो तो ल्हान 1.5 वर्साचो पूण आजून म्हाका दिसता हांव जर बस स्टँडार ताका सोदतालें जाल्यार म्हाका खंय मेळटा मोहन तुजो याद मागे मना म्हाज्या रिगून रावता केन्ना केन्ना आंगड्यो फुटा केन्ना केन्ना आंगड्यो फुटा मोडून घेतल्यार मूळ धरता रोंपो वाडून रूंक गेलो रुंका वयल्यान फुलां फळां भरली एक फोर किरान वयलें आनी फळां हेरांनी वयलीं पिकून पुसून सकयल पडिलें एक फोर धरतले घेतले तोच पावस तेन्ना पावस पडटना आंगवालें मेकळून उडोवप जातालें आंगणांत उडकी घेवप जातालें पावसान बसीन न्हाण जातालें तेन्ना तेन्ना आवय रागार जाताली पूण अप्रूप उमेद म्हणटालो शेतान हाका वया वांगडा पता अनस नाचता तेन्ना आवय परतून आयलो ना मामाक सोदून गेलो पूत म्हजो आजून परतून आयलो ना बरे मनशाक कळटले गोड उतरां आयकली बरे मनशाक कळटले गोड उतरां आयकली सगळ्या कडेन बोन हांगा मामाक म्हाका दिसेना आगे मामाक म्हाका दिसेना सतां बरें केलें पयले पावले हांवें म्हणलें ताका दादा म्हणलें आनी म्हणजे दाखयलें म्हाका आनी आवय बी आसली आनी ताणें म्हजे कडेन विचारलें तुका तें आवडटा तेन्ना हांव तेका मागपाक येता आनी एक्चुली दादा म्हणी आसा म्हजी दत्तनीची बायण हांवें विचार म्हाका अशी आगर कितें विचार आमी सोदून पावपाक ना जाल्यार अशें जालें
आनी तें लग्न जालें आतां लग्ना थोड्या दिसांनी लग्ना उपरांत थोड्या दिसांनी म्हाका खंयची विद्यापीठांत काम बी मेळ्ळें तें म्हाका दिसता म्हणजे दादा म्हणजे जॉइन जालो मागीर दादा मागीर काम म्हणलें ग्रेट इस्टर्न शिपींग कंपनी असो तातूंत काम तीन आमचे सायन्स जर पळयत जाल्यार आमचे 3 स्टेट ऑफ मायंड आहा एक कॉन्शियस मायंड सेकंड सब कॉन्शियस मायंड थर्ड अनकॉन्शियस म्हणजे आमी कांय खबर नासता आमी आतां आमी न्हिदता तेन्ना अनकॉन्शियस आसना आमी तर सब हांवेंच कपड्यांतले चिंतून दिसता एक हातान दाणो घेवन कोण तरी चलता म्हणजे व्हडलो बाबळ आशिल्लो ताका इल्ली क्युरियोसिटी तो कोण तो पळयार ताका आरे म्हळ्यार कोण भोंवता म्हणून आयकलां आनी ते हातान दाणो आसा होच असो येतो पळया तरी म्हणालो पळया कितें जाता आमी दोग जाणां व्हरतो एकलो आमी फास्ट चलपाक लागले आमी फास्ट चलता पूण ताज्यान आमचे मदलें अंतर कमी जायना तितलेंच आमी धांवपाक स्टार्ट केली ताका धरतलेच म्हणून जाल्यार हय आमचे फुडें धांवता कर ताका ते वेताळाच्या देवळा कडेन पावले आनी ती व्यक्ती नाक जाली जाणां वचची आनी आमकां दोगांक जाणांक दवरलें म्हाका आनी म्हज्या फाटल्या भयणी आनी बाकी ती सगळीं जाणां गेलीं ताचे ऑफिसांतले सगळे आशिल्ले मागीर ती वतकीर म्हाज्या मनान कितें जालें आमकां सोडून गेलें हांवें म्हज्या फ्रेंडाक तो बेगीन भायर या कोण तरी म्हाका भायर आपयला ताजेर ते हें स्लायड घातलें भायर यो भायर शिकता म्हणून हांव ते फ्रेंडाक मागीर हांवें मातसो आवाज आयकलो अशें म्हणटकच आतां म्हणल्यार कितें पळोवया म्हणलें हांव बेगीन गेलो खिडके कडेन गेलो आनी हो प्रकार एक 2-3 म्हयने चालू आसा ते सांगता म्हाका पावता हांव म्हणटा ना गो कांय ना आनी पळयत जाल्यार कोणालो पुत्र रातचो सोडटा हांगासर कितें आसलें पयलीं रानान खूब कडेन अश्यो मुर्त्यो आसताल्यो जावं अश्यो देवस्थानां आसलीं हें आसलीं आनी दुसरें कशें पयलींच्या वेळार हांगासर खूब मळां मोल्या पंचायत एरियेन जवळ जवळ 46 मळां आसा म्हाज्या नोंदी प्रमाणे हांवें केल्या त्या प्रमाणे आनी हो मळांचोच गांव आनी ही हांगासरलीं मळां किंवां दोंगर कसपा खातीर उजगांव सावर्डे शिरोडे हेवटेन म्हणजे हे वेळ मारून म्हणणं व्हरता म्हणटा तशें भितर गेले सर म्हटलें थांबत ना कितें करुया तुवें किशें जाल्यार बरो पयलीं ते केस बांद बारो पयशे जर सांग वाजोवपाचें बंद कर ताणें वाजोवपाचें बंद करना फुडें तें जोडपाचें मातशें कमी जालें कोणा तरी व्हरून म्हणजे ती खुशी जाता आनी तर बरी कोण आसा न्ही ती जेवणाक खाणाचेर मातशी हें करता शेनवारचे तांती आसता तेन्ना ती म्हणटा आमी तांती खायना वेगळे तांकां सवराकान वाडटा तेन्ना म्हाज्या डोब्यान कितें आसता तें हांव तांकां घालता नुस्तें आसूं भाजी आसूं तें घालता तांकां खूश करता पेडणे तालुक्याक आपल्या आगळ्या वेगळ्या संस्कृती परंपरा आणि बोली भाशे खातीर वळखतात ह्या तुमकां खबर आसतनाच बोली भाशेचो वापर सदच्या गोंयपान थंयसर जाताना दिश्टी पडटा आयज मी म्हाजो पेडणे बोली भाशेचो अनुभव तुमकां सांगूंक म्हणे बसलय मी बार्देसान जल्माक येयलय ल्हानाचा व्हडला मी बार्देसानच जालोय जरी मी बार्देसान जल्माक येयलय तरी पेडण्या कडेन पेडण्याच्या बोली भाशे कडेन म्हाजो ल्हानपणापासूनच संबंध आसा पाणी परुचे वेळ सांगतू पळयतलो गा शब्द भेटी रायान तो सांगतू ऐकलो गा शब्द सारिके रायान पाणू सोडिलो गा कोण येऊन श्रावणाच्या हृदय भेटले गा राम रामा म्हणून श्रावण धरणी पड पेल्याचो जीव काडटाना एके आवयचो गर्भपातच जालो धर्माच्या निभान गड घालून देव सारखे आवयक निराश्रीत करून पानो जिवतले तो गळो सुकयतना परत अनेक एक गर्भपात जालो हांवें एक कविता रचली
हांवेंच ती वाचली, म्हाका आवडली, हांवें तेची फाट टाकली. चुकलें. हांवें एक कविता रचली, हांवेंच ती वाचली, म्हाका आवडली, हांवें म्हजी फाट टाकली. हांवें कविता 4 इश्टांक धाडली. आमच्या सणात ते आपले पोळी भाजून खातले. आमच्या सणात ते आपले पोळी भाजून खातले ते भितरले बुद्धीचे मनीस, मनांतले न दाखयता भायर हांसून दाखोवपी. आनी आमी सादे भोळे मनान आसा तेच तोंडार हाडपी, फाटी फुडें चिंतनासतना. आनी मागीर तकलेर हात दवरून बसपी. वाचता सृजनाची भासली. तुझ्या मनसागरात केन्ना ल्हारा चैतन्याची, केन्ना वादळ मोडा संकश्टाची. सुखदुःखाचो तोल सांबाळीत चलता कसरत तुझ्या जिणेची. सलाम तुका अस्तुरी तुझ्या गंध कोशीत वाचता सृजनाची बासरी. डोंगरा कुशीत पोकरून खाल्यो, तोळ्यो वारशी फुरून गेल्यो, पाचव्यो धुंगुल्ल्यो तांबडे जाल्यो, वाली भिली काबार जाल्यो. गांवांत आतां कांय ना, भाटार रानांत परमळ ना, दर्याक आतां देगो ना. आतले तें आतां गोंय, आतले तें आतां गोंय. देव बरें करूं. कोळसुली हांडी धरून पांय घरांत धांवताले. कोळसुली हांडी धरून पांय घरांत धांवताले. अश्यो कितल्योच पावटी आमी उदक घेवन मारतालीं. अश्यो कितल्योच पावटी आमी उदक घेवन मारतालीं. व्यायामा वेळेस आमची आंगाक घटमूट आसताली. व्यायामा वेळेस आमची आंगाक घटमूट उरताली. बांयच्या धडेर खूब आसप लोक जाता. गरजेचे धरून उरिल्ले सोडून सोशीत जाले. गरजेचे धरून उरिल्ले सोडून सोशीत जाले. हें म्हाका केन्ना बऱ्याच उसरां कळ्ळें. रांदपाक जेवण तर बिलकूल कळनासलें. सुवादीक सकले जाय हें खबर आशिल्लें. रांदपाक जेवण तर बिलकूल कळनाशिल्लें. सुवादीक सकले जाय हें खबर आशिल्लें. लक्ष्मी सराक खूप भावली. सरस्वतीच्या फाटसून येयली लक्ष्मी सराक खूप भावली. आयज ह्या खिणाक ऑपरेशन थिएटरांतल्यान 2 वळखीचे चेहरे भायर पडले. ऑपरेशन थिएटरांतल्यान 2 वळखीचे चेहरे भायर पडले. सरांच्या बायलेचे मोडे आणि डॉक्टर जातालो तो. धन्यवाद. स्वतः म्हाका ह्या कलियुगी जगान जंय म्हजें अस्तित्व हाची कोणशाक लेगीत ना. जंय म्हजें अस्तित्व हाची कोणशाक लेगीत ना. पयलीं कसो म्हजो दबदबो घरान आशिल्लो. पयलीं कसो म्हजो दबदबो घरान आशिल्लो. सगळ्यांच्याच तोंडान हांवकोच घोळटालो. सगळ्यांच्याच तोंडान हांवको घोळटालो. सूर्य देवला पळय उदकाक ल्हारा रंगल्या रंगान वाड्या. सूर्य देवला पळय उदकाक ल्हारा रंगल्या रंगान वाड्या. सावळ्याचोय खेळ चल्ला म्हाका सोदपाक यो रे वाड्या. म्हाका सोदपाक यो रे वाड्या. रेवेत कोणी घरा बांदल्या. रेवेत खेळूंक यो रे वाड्या. रेवेत कोणी घरा बांदल्या. रेवेत खेळूंक यो रे वाड्या. काय घरा उदकाक वाड्या. काळोख जाला. काळोख जाला मेणबाती पेटल्यात. काळोख जाला मेणबाती पेटल्यात. मेणबाती चलपाक लागल्यात. खंय तरी दुख्ख जाला. खंय तरी दुख्ख जाला. खंय तरी दुख्ख जाला. म्हाका दिसता अशें हांव एक फूल कशें. म्हाका दिसता अशें हांव एक फूल कशें. वचत थंय फुलत रावचें कशें. म्हाका दिसता अशें. म्हाका दिसता अशें हांव एक दर्या कशें. म्हाका दिसता अशें हांव एक दर्या कशें. ल्हारा ल्हारांनी खळखळचें कशें. म्हाका दिसता अशें. म्हाका दिसता अशें हांव एक नखेत्र कशें.